बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 132 7वी ओळ, Psalm 132 verse 7. ताच्या निवासस्थानांत आमी वसूया, ताच्या पांयासना मुखार सरपोटुया. मगचनो सुमयाक मेळोंक ताका लागीं सुरोंक आराधन करूंक आमी संगता मेळ्ळ्या. दिंबी घालया सुमया मुखार आमी आयल्या. सुमयाक आराधन करून गावया आमी हें भजन, आयल्या तुझ्या दारार. आमच्या नव्या बुकांत दैवी गायना C1 page 86. आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दी सोम्या बोधा. 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 सुमया मुखार आमी आसा. सुमया आमचे मदें करूच सुदार जाला ह्या पवित्र सक्रामेंतान. ताजें दर्शन तो आमकां दिवन आसा. तसो मोग आमकां तो आमच्या काळजा मनांत तो वतून आसा. ताची कृपा ताची दया आमचेर तो धान्न आसा. ताका मान करया, नमान करया, व्हडा मोगान ताका लागीं सरया. दिंबेर आयल्या तुझे मुखार, हाडला मोजाम काळजा रुपा. दिंबेर आयल्या तुझे मुखार, हाडला मोजाम काळजा रुपा. आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दी सोम्या बोधा. आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दी सोम्या बोधा. समयम ससुडवंदा orto to serpudveda tagaradan sudi महिमा फावो. तो आमचो रचणार, आमचो सांभाळणार, तो आमचे समय सदांच आसू दे. आमच्या काळजांनी, आमच्या अंतस्करणात, आमच्या जिवितांत तो वस्ती करचो. पवित्र सक्रामेंतान आमकां सदांच राखून आसो. ताका आमचो समय म्हणून सर्गी नळबरां समय मेळोवन प्रतीतरांचा आघाता हे गांवकार आनी रक्त साक्षिंदी तेजे समय मेळोवन जमजल्ली आमी समय सायका मनान काळजान ताका आराधन करया, मान करया. तू आमचो वर्सण वंदा, पाया पडता तुझे समकार. तू आमचो वर्सण वंदा, पाया पडता तुझे समकार. आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दी सोम्या बोधा. आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दी सोम्या बोधा. दर्शन दी सोम्या बोधा. दर्शन दी सोम्या, दर्शन दी सोम्या बोधा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सोम्या तुका आमी मेळोंक आयल्या, आराधन करूंक आयल्या.
वडा मोगान वडा पावठान आणि बुरवशा तुझे दर्शन आम्ही घेऊन आयल्या होय सुम्या तू आमकां मेळटाय आमकां कृपेन भरताय तुझ्या मोगान भरताय थंच आमकां सुम्या तुझें दर्शन दिताय तुका सामान तुका सा महिमा तुका सा वरदान आता आणि सदा सर्वदा We worship you, we adore you, we glorify you. वरदान मान आणि महिमा तुका Hallelujah, 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 Hallelujah. Thank you, Lord, thank you. We worship you, Lord. आमचो देव आमकां दर्शन दिवंक आयला आमचो देव आमकां आज बरी करूंक आयला इसाया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत अवस्वर 50:3 5वी ओळ Isaiah 53 verse 5 पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो ताचेर पडलेले केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी ताच्या घायां वरवीं आमी बरीं जाल्या हो इसायाचो प्रवाद सामातेऊ आपल्या वांजलांत अशें सांगता 8व्या वस्वरांत 17वी ओळ जेजू थंय तो जारी जालो इसायाचो प्रवाद 8व्या वस्वरांत 17वी ओळ सामातेव अशें बरयता अशें पूर्ण जालें इसाया प्रवाद्यान सांगलें तें आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडाशिडां ताणें ववयली आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडाशिडां ताणें ववयली आनी तेंच सांत पेद्रू आपल्या पयल्या पत्रांत 1 Peter chapter 2:24 दुसऱ्या वस्वरांत 20 आनी 4 वळींत बोव प्रभुचें उतर तो अशें बरयता 1 Peter 2:24 आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवचे खातीर खुर्सायिल्ले आपले कुडींत ताणें आमची पातकां ववयलीं आनी ताच्या घायां वरवीं तुमी गूण जाल्यात एकडी बोर मोगाळ भोवा आनी बेनी आमचे दोळे आमी धांपया आमचो देव आमकां बरें करचो आमचो देव मरण काडिल्लो पातकां काडिल्लो आमचो देव आमचे पिडाशिडां काडिल्लो आनी ह्या सक्रामेंतान तो जर आसा हेंच आमचें थंय करता आमकां बरीं करता आमकां गूण करता आमकां बचाव करता आमची पातकां बक्षिता आमची पिडाशिडां तो आपणाचेर घेता आनी आमकां भलायकी दिता इतलो बरो देव आज आमकां मेळोवंक आयला आज आमकां ताचें दर्शन तो दिवंक आयला आज सेस कृपा आमचेर वतूंक आनी आमकां दिवंक तो आयला तर त्या सुम्यात आमी संतोश पावया त्या सुम्याक आमी अर्घां दिवया सुम्याने सगळें ताच्या खुर्सार तो मरतना ताच्या कुडीन सगळें ववयलां आनी आमकां सडवण दिल्या म्हणून आमी पाती येवन ताका अर्घां दिवन आमी गावया B10 page 39 जेजून आमकां सुटका दिल्या जेजून आमकां बचाव केला जेजून आमकां जिवीत दिलां ताळयो बटून संतोशान आमी गावया संतोषान आनंदान उल्हासान जेजून आमकां सुटका दिल्या आज जेजून आमकां सुटका दिल्या जेजून आमकां सुटका दिल्या जेजून जेजून आमकां सुटका दिल्या हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेट जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेट जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया जेजून आमकां बचाव केला आज जेजून आमकां बचाव केला वय जेजून जेजून आमकां बचाव केला
आज जेजून आमकां बचाव केला. हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेट जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेट जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया हालेलुया आमेन. हालेलुया हालेलुया जेजू. हालेलुया आमेन. हालेलुया. होय तुवें सगळें केलां. हालेलुया आमेन. हालेलुया. ताळी ओडून आमचे जेजू आमकां जिवी दिलो. जेजू बरोवन ओमताच्या माबान जिवी दिवन सोदो. आमचो विशेष मोग आमचो विशेष हुस्को दोगा आसा. अजून आमकां जिवी दिता, बरें करता, आमकां बचाव करता. जेजून आमकां जिवी दिला. आज जेजून आमकां जिवी दिला. जेजून जेजून आमकां जिवी दिला. होय जेजून. आज जेजून आमकां जिवी दिला. हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेट जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेट जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया जेजू. हालेलुया आमेन. हालेलुया हालेलुया आमेन. हालेलुया हालेलुया आमेन. हालेलुया. जेजून जैत लाभयला. ओर्नाचेर जैत, सैतानाचेर ताणें जैत जोडला. ताचो अधिकार काडला आनी आमकां खुबसा जैत जोडून दिल्लो जेजू आसून आमकां जैत दिता. तेसू सोडवणीची करपा आमचें थंय वाडयता. आमचें जिवी संतोष भरीत करता. जेजूक आमी अर्गां दिल्या संतोषान, आनंदान, उल्हासान. जेजून आमकां जैत लाभयला. आज जेजून आमकां जैत लाभयला. जेजून आमकां जैत लाभयला. आज जेजून आमकां जैत लाभयला. हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेट जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेट जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया जेजू. हालेलुया आमेन. निरंतरी. हालेलुया आमेन. हालेलुया जेजू. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया हालेलुया आमेन. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया आमकां जैत दिल्लो, जिवी दिल्लो, बचाव केल्लो, आमचे पिडाशडा काडलो जेजू. आमेन. आमकां बक्षिल्लो. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया जेजू अर्गा. ओग्राम तुका महिमा आनी स्तुती वंदन तुका. आमकां जिवी सोडून दिल्या, आमचे मरण, आमची पातकां काडिल्ल्या, आमकां जैत दिल्या, आमकां बचाव केल्ल्या आसा. अर्गां तुका, ओगळां तुका, महिमा आनी स्तुती तुका, वंदन तुका वै जेजू. हरसिल्लें जावं तुजें नांव तें सदैव सुद्दां. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. ओय मगाळ भवानी बहिणी, आमचो देव आमकां बचाव केल्लो. आमचो देव आमचें मरण काडिल्लो. आमचो देव आमची पातकां पिडाशडा सक्कड काडिल्लो. देखून आमी जानवायच्या बुकांत अशें वाचता. जानवाय अध्याय 1 13वी आनी 14वी ओळ
तन्वयाच्या बुकांत देवाचें उतर अशें आमकां सांगता. विजडम चॅप्टर 1 वर्सेस 13 and 14. कित्याक देवान मरण रसूंक ना, जिव्यांचो नास ताका प्रसन्न करिना. अस्तित्वांत आसचे खातीर ताणें सगळें रचलां. संवसारांतलीं रचना भलायकेन भरलेलीं, तांचें तें नासाचें वीख ना. पृथ्वेर येमकोडाची पदवी चलना. वगाळ भावा आनी भयणी, देवान मरण रचूं ना. जायते बडी आमी म्हणटा देवान म्हाका पिडा दिल्या, देवान म्हाका अशें केलें, देवान म्हाका तशें केलें. देव आमकां मरण दिना, देव आमकां पिडा दिना. आनी देवान मरण काडलें, पिडा शिडा काडली आनी जेजूक दान ताच्या कुडींत ताणें सगळें व्हांवयलें. ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या म्हणून आमी येदोळूच वाचलें. ताच्या पुताक दान सगळें काडिल्लो देव आमकां मरण दिना, आमकां बचाव केल्लो देव. देखून आमी हेब्रेवांचें पत्र काडलें जाल्यार अवस्वर 2 14 आनी 15 ओळ. हेब्रेवांचें पत्र अवस्वर 2 14 आनी 15 ओळ. थंयसर देवाचें उतर आमकां आनी पडी वाचूंक मेळटा. जेजून कितें केलें. Hebrews chapter 2 14 and 15. आनी आतां भुरगीं रक्ता मासाच्या सैंबाची जावन आसता, जेजूय ह्या मनशा सैंबाचो वांटेली जालो, आमचे बरीच मनीस जालो. आनी हाचे वरवीं मोर्नाचेर पदवी चलयतल्या सैतनाक आपल्या मोर्नान ताणें पाडाव केलो, सैतनाक नास केलो. सैतनाक आमचेर पदवी ना, सैतनाक आमचेर अधिकार ना. आनी उपरांत अशें मोर्नाच्या भिरांतीन आपली सगळी जीण बोर गुलामपणान जियेतल्यांक ताणें सुडका जोड दिली. आमी गुलाम न्हय. वी कॅनॉट बी स्लेव्स. मोर्नाच्या भिरांतीन कोण आज गुलाम आसा तांकां सुडका ताणें जोड दिली जेजून. आनी सैतनाक नास केलें, मरण नास केलें, पातकां काडलीं. देखून आज जेजू आमकां जिवीत आनी भलायकी आनी सगळें दिता. जेजूचें मिसांव सुद्दें जेजून म्हळें, जो हांव सुवांजेल अवस्वर 10 ओळ. हातूंत 2 संगती आसात. पयल्या भागांत आमी म्हणटा वाचता, सोर येता सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विभाड करूंक. हो सोर सैतान, ताका मस्त नांवां आसात बायबलांत आनी ताका सोर म्हणून आपयलां. हो येता सोरूंक, जिवेशी मारूंक, विभाड करूंक. पूण जेजू म्हणटा हांव आयलां जिवीत मेळो म्हणून, बरोवन वमतोच्या मापान. इल्लें न्ही. कोण आज जेजूची पार्त घेतात. आज कोण जेजूच्या पक्षेन आसात, न्हय सोराच्या पक्षेन. देखून आमी सैतनाक किडें दिलें जाल्यार परत आमी गुलाम जाता. पिडेशिडेचे, पातकाचे, वायटाचे. पूण आमी जेजूची पार्त घेतली, आमी जेजू सवेंची येता, जेजूचो हात धरून ताचेर पातयेवन बरवसून मुखार वता, तर आमकां जिवीत मेळटा. लॉर्ड विल सेव अस. आमची पातकांय तो काडटा, आमची पिडाश्राय तो काडटा, आनी आमचें मरणय तो काडटा, आनी आमकां जैत दिता, आमकां जिवीत दिता. देखून आयच्या वांजेलांत आमी वाचता, हांव खाली एकच वळ सांगता आयच्या वांजेलांतली. मार्काचो वांजेल अवस्वर 5 50 आनी 6 ओळ. मार्क चॅप्टर 6 6 अवस्वरांत 50 आनी 6 ओळ. देवाचें उतर आमकां अशें म्हणटा. मार्क चॅप्टर 6:56. जंयसर तो गेलो, हळ्यांनी जावं शहरांनी वा शेतां बाटांनी जावं, थंय पिडेस्तांक वाटे सालान हाडून दवरतलीं, आनी ताच्या आंग वसुराचे देगेकपुनी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे लागीं परतलीं, आनी आपोडलेलीं सगळीं बरीं जातालीं. आपोडलेलीं सगळीं बरीं जालीं. आज आमी कित्याक बरीं जायना? बहुशा आमी बावडताना आपोडना, बहुशा आमी बावडतान ताचे मुखार येना. गॉड नीड्स कॉन्टॅक्ट पॉयंट. ताची कृपा ती भलायकी वळासय जाल्यार बावडत जाय. देखून जेजू आमचो बावडत चडयता, जेजू आमच्या बावडताक आधार दिता. तर मुखार भावा आनी भयणी, आमकांय आज आपोडूंक अवकाश आसा. न्हय आमी आंग वस्तूर वा दुसऱ्या रितीन जायना,
पण आज सक्रमेंताच्या जेजूक भावार्थना पडुया, भावार्थन ताका आपोवया आनी ताचे जावन जिवीत, ताचे जावन सुटका सोडवण, ताचे जावन भलायकी, कुडीची, मतीची, आत्म्याची आमी घेवया. तर ह्या घडये आमकां कशें जाय तशें आमी रावया. जेजू आमकां आपयता. एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांबया, मागया. कोणाकय साथ जाता तर दिमी घाल, मागया. ती कृपा आमी घेवया. आज कसली पिडाशिडा आसा तर, आज कसली पातकां आमची, आज कसली आमची बंदड बांदपास त्या सैतानान आमकां गुलामपणान दवरलां सांबरो. वय आमी आज गुलाम जाल्या पातकाचे, पिडेशिडेचे, वायतर संगतीचे, खंयच्याय तराचे रीण आमकां खांत फुडाराची आमकां हुस्को आनी हातूं आमी बुडल्या जांपरो. जेजूक सांगया, जेजूक दिवया, जेजूक आपफोडया. आपडलेलीं सगळीं बरीं जालीं, आमी बरीं जाता. जेजू आमकां आपडूं, ताका एक अवकाश आमी करून दिवया. एका दारागायत आसतना आमचें समर्पण आमी करया. आमच्या बुकांत E25 पेज 121 जेजू आपयता. म्हाका तुका सगळ्यांक आपडूं बरीं करूंक तो आपयता. जेजू आपयता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता. ओय जेजू, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता. दुकां आमची पुसता, धैर्यान आमकां भरता. दुकां आमची पुसता, धैर्यान आमकां भरता. धैर्यान आमकां भरता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसता. ओय उलोक प्रियान जेजू, तो आमचे लागींच आसा. आमकां आपडूंक ताका खुशी आसा. ताकाय आमी भावार्थना पडुया. बरीं जावया. आज कसलोय कश्ट, कसलोय नश्ट आमकां आमचेर आसात, आमचे वयर आयल्या, ताका साथ म्हणलें कितेंच ना. तुका निराश जावंचे नाका. धैर्यान मागया, भावार्थान मागया. जेजू आमकां आपडूं बरीं करूं. कश्टान सांबडाताना, नश्टांनी अडसताना, कश्टान सांबडाताना, नश्टांनी अडसताना. निराश नाका, धैर्यान आपय. तो तुका उखलून धरता. निराश नाका, धैर्यान आपय. तो तुका उखलून धरता. जेजू आपयता, जेजू आपयता. ओय जेजू, जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता. जेजूक आमी आपोवया आमच्या पिडेंत.
आमच्या रियेका संगतीने आस आमच्या कुटुंबांत कापूया, आमच्या रिणांत कापूया, आमच्या वाईटांत आमच्या संकश्टांत कापूया, आमच्या देशांत कापूया, आमच्या घरांत कापूया, आमच्या भुरग्यांत कापूया, आमच्या युवसनांत कापूया. काजारी सोडी काजार जाल्ली वेगळ्या सराच्या वाटेर आसात तांच्या बांधांत आमी आपोवया. रिलिजियस आमी आसा ह्या जाग धार्मीक भाव भयणी आमच्या बेसांत कापोवया. आमकां तो जायश करपा दिता, आमकां सुडका दिता, आमकां त्याच्या मोगान वेंगून धरता, पटलून धरता. ते सैतानाच्या रियेका पदवेता ताच्या वस्याता ताच्या अधिकारांत आमकां सुडका दिता. तसो अधिकार ताची पदवी आमच्या थंय तो चलयता. जेसू सत्कड ताका दिवया. आमचे कुटुंब आमचे संबंध आमचे रियेक मागणी त्या समान सगळो संसार विविध राष्ट्र आस खंय शांती ना, शांती झगडी आसा. इस्रायल पॅलेस्तीन, रशिया युक्रेन, सुडान, पाकिस्तान तशेंच इराण. आमच्या मणिपुरांत कश्टूंच्या त्या भाव भयणीक समेत समर्पण कर. आमी मागया जेजू कापोवया, जेजू सुडका दिवन, जेजू बचाव करूं, जैत दिवन ताणें जोड दिलें तें जिवीत बरोवन वमतून क्षमापण आमचें समेत सांचें जावं. लेट्स प्रे. पीडे शिडे वेळा जेजूक उलो दिल्या, पीडे शिडे वेळा जेजूक उलो दिल्या. कोणी तो जाऊं दी भेदभाव नासता, भलायकी ताची फाटी दिता. कोणी तो जाऊं दी भेदभाव नासता, भलायकी ताची फाटी दिता. वयचीचो आपूण नासा ह्या घडये बरें कर नासा, तुका गुण कर नासा, विशेष करपा वाळो नासा. तुजे थंय तुज्या कुटुंबांत तुज्या रियेका गरज जाली, जायनातली तुजी कामां जातली. मकल्या दिसांनी रीण तुजें बारीक जातलें. तुका तो धैर्य दिता, मुखार मॅड काड म्हणटा. जेजूक आपय, जेजूक लागीं सर, जेजू तुका पटलून धरता, जेजू तांतले सर तुज्या बांदपासांतले निवारता. Call out to Jesus. He's touching you, healing you, setting you free. विघ्न अनवारानी विश्वास धंडळताना, विघ्न अनवारानी विश्वास धंडळताना, धैर्यान भरता, सांभाळून वरता, पटलून धरता. मोगान आमकां धैर्यान भरता, सांभाळून वरता, पटलून धरता, पटलून धरता. मोगान आमकां हात बांद जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता. तो आमकां आपडटा, बरी करता. Let's receive His blessing. Lord, heal us, deliver us, sanctify us. Fill us with your Spirit. Set us free from every evil, every sickness, all that is not of your kingdom. I pray in the name of Jesus. Hallelujah, Lord. As Jesu आमकां आपडतना, बरी करतना आमी भेटुया विविध सवा. आज जल्मा दिवसाच्या रनकरची 15th birthday Melria D'Souza Katpadi, Raul Cardoza, Canada. 65th birthday Agnes D'Souza, Mangalore, Lalbagh. Felix Noron Panir. 69th birthday Mrs. Doreen Pereira, Vikhroli, Mumbai. Tashins birthday Sharal Di Costa, Dubai. Orgami Istidat Vasant and Marita Fernandez, Bangalore. Virginia Sequeira Nidodi, Our Lady of Velankanit Shamanak, Lolita Justina Pinto, Urva Store. Tashins Avil Di Mello, Mumbai.
विविध दसवा जुलियाना डिसूजा की निगोड़ी बरबलाई की खातीर सिद्धांत डिसूजा स्पेशल चाइल्ड फ्लेक्सन नोरोना पानीर स्पीडी रिकवरी ऑफ विल्फ्रेड पियूस मिनेचर्स फ्रॉम कैंसर टाउन सुड़कामेल चाक कुड़ियाल टाउन मैंगलोर देवदीन जलन सुड़ा समी करता हूँ मेरी डायस तल्लूर 75th बर्थ एनिवर्सरी आविड डिसूजा नासिक ग्रेगरी आणि कैथरीन डिसूजा कुंदापुर फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी सिस्टर ईना शंकरपुरा तशेंच नीडी सोल बाय सिस्टर लिझी आता समस्या आमची तसं भेटून सुमेचे बेसांव आमी सोन घेवया. मी सजी गीता सौम्य दिवस बुकांतावनु पहिले प्रवेश गीत आम्ही गाऊया. गीत नंबर 21 पानसंख 26 पेज नंबर 24. हो तर तुझे ऐको का शेता सौम्या तू का घेऊ का ओलालेता वेदी सशिये तुझ्या जेवणात बागेता सौम्या तुझे तयाम एक पोटता नामा सौम्या नामा तुका जेवणा तुझ्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. आज आम्ही भाग्यवंत आगाता ओंकार आणि रक्त सक्षीण हेजें स्मरण करता. तिच्या जिवितांत ल्हानपणांत तूं मस्त कश्ट एक श्रीमंत कुटुंबांत ती जियेली पूण ल्हानपणांत देवाच्या मोगाक ती आशेली. भावार्थांत बरवशान ती देवा थंय तशेंच जेजू थंय चड आनी चड लागीं जाली. हें पळोवन लोकांक तशेंच रायाक बरें लागलें ना. तिका व्हडन व्हरून तिका विणगी करून उज्याच्या आखठ्याचेर तिका जळयली. तरी पूण देवाच्या मोगान तिका खंय उणें करिल्लें ना आनी तिणें देवा थंय दाखोवचो मोग कितें उणें करूं ना. तिजे जिवितांत सबार विजमेतां घडलीं. ती व्हडन व्हरता आसतना तिका थंय भुंय काप जाली. तें पळोवन लोक सगळे धांवले. तिजे आज म्हणसर एक व्यक्ती तिच्या जिवितांत हांव मेळिल्लीं मौल्यां तांच्या जिवितांत आटापून जिवीत मुंदरसून व्हरूंक मुखार सरतात. तर मोगाळ भाव भयणीनो मिसाचें बलिदान भेटोवच्या पयलें तिणें तिजो भावार्थ देवा थंय अखंड दवरलो. आज आमकां ती आपयता आमचो भावार्थ देवा थंय कसो आसा गे म्हणून पळोवंक. एखाद्या वेळा आमी खंयच्याय रितीनी देवा तावन एकामेका तावन पयस गेल्या तर सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं बदकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भुग्यांव सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मोगा खातीर अवंकारपण सांबाळून रक्त साक्षीपणाचो मुकुट जोडूंक तुज्या असक्त भुरग्याक तूं फावो करताय. तुजे अवंकार भाग्यवानपण आगाताचो आमी आज वार्षिक संभ्रम करता. कश्टा अणकळीचेर जैत व्हरून आनी निश्कळपण सांबाळून मोरा पर्यंत खऱ्या बोवार्थान ती धीरावली. तिची देख घेवन आनी तिचे विनवणेच्या आदारान निर्मळपण सांबाळूंक आनी शेवट पर्यंत तुका विश्वासी रावून तुजी आनी आमच्या फेलाची सेवा करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत सलमावन सरेस्पराची सोल्ल्याची पेट दाविदाच्या शारांतावन म्हणजे सियोनातावन हाडचे खातीर इस्रायलाच्या मालगाड्यांक सर कुळयांच्या पुड्यारांक आनी इस्रायलाच्या घराण्याच्या मुखेल्यांक आपणासी जेरुजलेमाक आपयलें. येतानीम म्हयन्यांत म्हणजे 7व्या म्हयन्यांत उत्सवाच्या संदर्भार सर इस्रायलांत सलमाव राया मुखार एकठांय जाले. इस्रायलाचे सर मालगडे आयले तेन्ना याजकांनी सोल्ल्या पेट घेतली. तांणी ती जामाते तंबू आनी तांबांतल्या सर वस्तू सवे वयर व्होवंक व्हेली. हे सगळें याजकांनी आनी लेवितांनी व्होवयलें. सलमाव रायान आनी ताचे सवे सोल्ल्या पेट मुखार एकठांय जाल्ल्या इस्रायलाच्या सगळ्या समुदायान आगाणीत संख्यान बकऱ्यांची आनी पाडयांची बली भेटयली. याजकांनी सर्वेस्पराच्या सोल्ल्याची पेट हाडून मंदिराच्या गर्भगृहांत म्हणजे परमपवित्र स्थानांत केरुबांच्या पाकट्या पदा दवरली. केरुबाचे पाकटे वयर उसयलेले आसले. ते पेट आनी तिचे दांडे वयल्यान धांवताले. पेटेंत पात्रांच्यो 2 फळयो सोडून हेर कांय नासलें. इस्रायल प्रजा इजिप्तांतली भायर सरल्या उपरांत सरेस्परान तिचे कडेन एक सल्लो केलो तेन्ना मोइजेन ओरेब पर्वताचेर ह्यो फळयो ते पेटेंत दवरल्यो. याजाक परम पवित्र स्थानांतावन भायर सरतच कूप सर्वेस्पराच्या मंदिरांत भरले. कुपाक लागून याजकांक थंय रावून सेवा करूंक जालें ना, कित्याक सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सर्वेस्पराचो प्रताप बरो नासलो. तेन्ना सलमावन म्हळें, सर्वेस्परान काळक्या कुपांत वस्ती करूंक निश्चय केला. हांवें तुजे खातीर एक भव्य घर बांदलां. ससनाक तुजे पासत एक निवास. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या विशेवाच्या जाग्याक वयर चड सर्वेस्परा. तुज्या विशेवाच्या जाग्याक वयर चड सर्वेस्परा. येप्रेतांत आर्क पेट आसा म्हणून आमी आयकल्लें. येयारिम्याच्या मैदानार ती आमकां मेळ्ळी. येया तो बिडार करता त्या मंदिरांत आमी या. ताच्या
पांयांचे मणये मुखार सरपडुया. श्लोक तुज्या विशावाच्या जाग्याक वयर चड सर्वेस्परा. वयर चड सर्वेस्परा तुज्या विशावाच्या जाग्याक चड. तूं तुज्या पदव्याच्या आर्क पेटे सवे सोडून वच. तुजे येजाक पवित्रपण म्हणटात तें वस्तूर न्हेसूं. तुजे भक्त आनंदाची भोवभुटो. दावीद तुज्या सेवकाच्या मोगा खातीर तुज्या मागलेल्याक काडन उडयनाका. श्लोक तुज्या विसावाच्या जाग्याक वयर चड सर्वेस्परा. उद्गार हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू देवाच्या राजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर तरांची पिडाशिडा गूण करीत वेतालो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्परा तुझे उतर पावते बरे परगटच्या खातीर म्हजे वोंट आनी काळीज नितळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. पेले तडीक उतरतस जेजू आनी ताचे शिश गेनेझारेत गांवाक पावले. तडीक लागून मासव्या वयले देवदस लोकान जेजूची वळख धरली आनी लोक सगळ्या गांवांत थंय हांगा वचोन तो खंय आसा तें आयकोन पेडेस्तांक ताच्या अंतुळना समेत उखलून व्हरूंक लागलो. जंयसर तो गेलो हळड्यांनी जावं शहरांनी वा शेताबाटांनी जावं थंय पिडेस्तांक वाटे सलान हाडून दवरली आनी ताच्या आंगवस्त्राची देगेक पुणी आत लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून तांचे लागीं परात दिली आनी आपडली ती बरी जातली. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ताई म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमी सबार पोवटी आमचे राजकारणी या कोणी एक VIP गेस्ट येता आसतना पळयलां. रोडाच्या सायडींचेर बांदून तांकां लागीं येवंक दिनात. कोणी मनशांक लागीं येवंक दिनात. कित्याक तें आडळतेच्या या कसलेच अवघड घडत म्हणून ती तशें करतात. कोणी एक पॉलिटिशियन वेता तर जाल्यार या आमचो प्रायम मिनिस्टर वेता तर जाल्यार ताका चड लोकांक लागीं मेळोवंक दिनात. कित्याक कसल्यास अवघडातावन पयस रावच्या खातीर तशें करतात. पूण जेजू अळल्यांनी शेताबाटांनी येता आसतना असलें कितेंच नासलें. लोक ताच्या समकर येतलो आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्ले प्रमाणे ताजें आंग वस्तूर आपडलें तर जाल्यार आमी गूण जायत म्हणलो भावार्थ तांचे थंय आसलो. आज जेजू आमकां अपुरबायेन दाखोवन दिता आमचो भावार्थ खंयच्या रितीनी आमी वाडय जाय गे म्हणून. वांजेलांत आमी सबार कडेन पळयता आमचो भावार्थ त्या सासवाच्या खणाक कितलो आसा तर जाल्यार आमकां तो पर्वत एका जाग्यार तावन दुसऱ्या जाग्यार व्हरून येता म्हणलो तो देवाचें उतर आमकां सांगून दिता. अर्थात आमी कितेंय करूंक शकता म्हणलें आमकां देवाचें उतर सांगून दिता. आनी की मस्तू जाणांच्या जिवितांत आमी पळोवंक शकता त्या जकेवाच्या काळजांत उपजल्लो तो भावार्थ आनी बरवसो तो जेजूक एक घडी पळयल्यार पुरो म्हणटा. पूण जेजू ताच्या घरा ताका सकयल आपयता आनी ताच्या घरा म्हणसर वेता. अशे सबार दृश्टांत आमकां पळोवंक मेळटात. ती रक्तस्रावांत पडिल्ली स्त्री जेजूक हांवें पळयल्यार या आपडल्यार म्हजी पिडा गूण जायत म्हणलें ती बरवशान
तेचे लागीं पाती येता आनी तिका जेजू गूण करता. अशें साबार दृश्टांत आमकां बायबलांत मेळटात. तशेंच आमच्याय आधुनीक जिवितांत मेळटात. साबार जाणां रेतेर मंदिरांक येतात. रेतेर मंदिरांक आयिल्ल्या वेळार तांचो बोवार्थ आनी बरवसो एकच की आज म्हाका असल्या पिडेंत तावन जेजू गूण करता म्हणलें. एकादा वेळा तो बोवार्थ अखंड आसा, ती खंडीत जावन गूण जातात. काल हांगा रेतेर चलता आसतना साबार जाणांक बरेंपण लाभलें आनी साबार जाण आत वयर करून देवाक जेजूक अर्गां दिवंक लागलीं. कित्याक तांच्या जिवितांत तांणी बरेंपण पळयलें. कोणाक आत गूण नातलो तांकां बरेंपण लाभलें, कोणाक पांय समान नातलो तांकां बरेंपण लाभलें. अशें जेजू थंय आमचो बोवार्थ केदळा आमी अखंड दवरता. जेजू थंय आमचो बोवार्थ केदळा आमी नीज दवरता. जेजू थंय आमी आमचो बोवार्थ चड आनी चड बलिश्ट दवरता. तेदळ आमकां खंयच्याय कश्टान जावं खंयच्याय अवघडान जावं आमी आसल्यार जेजू आमकां पर्याय दिता, जेजू आमकां सहाय दिता, हेल्प करता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमचो अखंड बोवार्थ आनी बरवसो त्या बलिदानांत आसच्या जेजू थंय दवरया आनी आमचें जिवीत बऱ्या तरान मांडून हाडूंक ताचे लागीं आमी मागया. भेटून गीत नंबर C19 502 पेज नंबर 102. अर्गां बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता. ओपून घे सर्व आमचे सर्वेस तुझ्या उदाहरणांत लायव उंडो गोवासो आनी वायंदा कासो काळी किरकोळ तरी गुरतो मोगासो. उंडो गोवासो आनी वायंदा कासो काळी किरकोळ तरी गुरतो मोगासो. अर्गां बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता. ओपून घे सर्व आमचे तुका मी समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मनता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयशे बजादा भाग सर्वेस्पोर म्हणून घे. मोगाळ बापा, आमच्या रसनारा वो उंडो आनी दाकांचो वायन बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमचे असक्त कुडीच्या पोशणाक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकी ससनाच्या जिविताचें पोशण जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सर्वेस्परांत उबार सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. वो कायदो नितीसवानी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सगळीं तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका जय. ओ सगळीं तुका जय जय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले खुशेन कश्ट मरण ससूंक बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगात. पातकांचें मोक्षान मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तसो गुट परगटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवी, तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो मी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिबिताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्लें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेल्या मातसो मेजतांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणींची काकळूत कर, तांकां आनी तुज्या इश्टगत्यान मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माया संगती, भगवान धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मन वल्ल्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सद्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबच काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशानत रक्तल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटाय आनी सर्व आकांतांतलें वाठाय. त्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिने खोटान सांबाळ. तूं जियेता राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माया मोगाचो आनी कोडजगूर तूं जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत सेवतल्या म्हाका समेजतांक ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन.
आमकां गीत नंबर D13 पान संख 142 पेज नंबर 142. Tus muzorăsnar somia, tus muzovada, tus muja काळजान somia, सदां स्कर्बिडा. Jivita sobundo tu sergita devlo somsa sasnik jidimcha bapanto dadlo tuje lagi eta to kedi buke usona सद्मंता तो केदी स्थाने उसोना तुस मुझो रसनार सम्या तुस मुझो वादा तुस मुझा काळजान सम्या सदांच गरबिडा. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यांत आनी एका कालसींत तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सोबें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराच्या सोडवणे खातीर सफळ कर. ओस जावं आमचो संतोष या आमी मागतां जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे बोडकार. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता, तुजी विचित कृत्यांनी याता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदां सरसून आवडटा. अर्गां तुका कुरपे सागोरा, प्रणाम तुका ये जीवदातारा. रसनार तूं रसना हांव, तुजें नांव पोवी जावं गांवान गांव. रसनार तूं रसना हांव, तुजें नांव पोवी जावं गांवान गांव. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता, तुजी विचित कृत्यांनी याता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदां सरसून आवडटा. मोगाळ पुता सोबें हांव परमोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवन कृष्णाचे कृपेन ह्यो आमकां आमच्या दिसपणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.